पावसाच्या सिजनात रेंव काडपाक बंदी आसता। सप्टेंबर सोंपल्या उपरांत रेंव काडपाक आशिल्ली बंदी सोंपली, मात रेंव काडप कायदेशीर जाल्लें ना। सरकार रेंवेचेर पॉलिसी करतलो आनी ते प्रमाण परमिटां दितले म्हूण मायनिंग खात्याची सुत्रां सांगतात। पूण आज मेरेन तरी मायनिंग खात्यान रेंवेच्या पॉलिसीचो ड्राफ्ट सुद्दां केल्लो ना। फाटल्या अधिवेशनात मायन्स मिनिस्टर पर्रीकारान सँड पॉलिसी करता म्हूण सांगलें खरें, मात मुख्यमंत्र्यांच्या नित्याचे डेडलायनी भशेन हेय एक। सँडच्या संदर्भात एक मात्र प्रयत्न करूनय म्हाका सोल्युशन गेल्या एपा 2.5 वर्सांक सुरवातीचें मेळ्ळें ना, पण ते आतां आमी वर्कआउट करता। ड्युरींग द करंट फायनान्शियल इयर वील डेफिनेटली गीव द सोल्युशन। पण त्याच बरोबर एक गोश्ट लक्षांत दवरा, ग्रीड इज व्हेरी डेंजरस आनी अनेक भागांत ग्रीड इतली हाय आसा की सँड काडटा आसतना सायडीच्यो कडा ज्यो आसात त्यो कोसळटा हाची चिंताच करनात। तें हांव सोंसून घेवचो ना। ते करीत धर तूं क्रिमिनल केसी घालतना भितर उडयतलो। वन्स वी कम आउट वीथ पॉलिसी, आय वील एन्श्युअर दॅट इफ समवन ब्रेक्स इट, आय एम गोइंग टू ब्रेक इट। पॉलिसी करून घेता बेगींतल्या बेगीन। मायन्स खात्यान दिल्ले परमिटांचो प्राझ सोंपला आनी परमिटांचें रिन्यूवल केल्लें ना। पॉलिसी नाशिल्ल्या नवीं परमिटांय दिवंक ना। पयलीं खात्यान 30 सुवातींचेर 580 परस मायज परमिटां दिल्लीं, तातूंतलीं चडशीं एक्सपायर जाल्यात। परमिटाची व्हॅलिडिटी सोंपिल्ल्यान खात्यान परमीट होल्डरांक सँड पासूय दिल्ले ना। मात सरकाराच्या पदरांत दमडी ना ती ना, वेल्यान ब्लॅकांत रेंवेचो प्रेस 1.5 पट मायज। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।